उद्योजक दत्ता नायक हांका अंतरीम जामीन दिवपाक कोर्टान न्हयकार दिलो। तांच्या जामीन अर्जावेली सुनावणी शुक्रारा राखून दवरल्या। दुसरे वटेन दत्ता नायक हांचे आड पुरोहित ब्राह्मण संघान आनीक एक कागाळ दाखल केल्या। मठ, देवळा, पर्तगाळ मठ आणि भट पुरोहितांविशीं दत्ता नाईक हांणी एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केल्ले। तांच्या ह्याच स्टेटमेंटाक हरकत घेत कांय जाणांनी तांच्या आड कागाळी नोंद केल्ल्यो। दत्ता नायक हांच्या आड सगळ्यात पयलीं काणकोण पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्ली, ते उपरांत मडगांवां आनी आतां फोंडे पुलिशेंत तिसरी कागाळ नोंद जाल्या। ह्याच बोवाळान दत्ता नायक हांणी मडगांव कोर्टात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो। त्या अर्जावेलो निवाडो शुक्रारा जातलो। Argument is that this is his opinion. In fact, he has also clarified that the word loot and Partagal mud should not have been there. They were inadvertent. And at the most, it could be defamation. It can never be a crime under 295E or 299 of the BNS. And I don't understand why he is required in custody. Anyway, it is 6 orders tomorrow. काणकोण पुलिसांनी आक्षेपार्ह विधान केल्ल्याबद्दल दत्ता दामोदर नायक मडगांवचे बिझनेसमॅन हांचेर FIR रजिस्टर केली। ताजे नंतर तांणी पयर एंटिसिपेटरी बेलीक घाल्ले आनी आज ताजेर मडगांवच्या सेशन कोर्टा भितर आर्ग्युमेंट जाले। आर्ग्युमेंट बरे वेळ चल्ले। दत्ता दामोदर नायका वटेच्यान सिनियर आदवोगाद एडवोकेट क्लियोफार कुतिनो हांणी आर्ग्युमेंट केले, जाल्यार पिपीन पुलिसा वटेच्यान पिपीन आदवोगाद पीटी कॉस्टान आर्ग्युमेंट केले। आनीक कोर्टान ही जी ऑर्डर आसा ती एंटिसिपेटरी बेलीची ही फाल्यां दवरल्या। फाल्यां दनपारां हाजी ऑर्डर फुडें अनावन्स जातली आनी तो पर्यंत जे इंटरीम बेला खातीर जे एप्लिकेशन केल्लें तें कोर्टान इंटरीम बेल दत्ता दामोदर नायकाक डिनाय केल्लें आसा। मडगांवच्या गोमंतक टीव्ही खातीर हांव